नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात नवीन लग्नाच्या अर्जेक परवानगी ना. मंत्री शिवराम हेब्बार. माजाळीत किनारा लागीं आशिल्ल्या मच्छीमारी भितर आतंक. अंकोला तालुक्याच्या हारवाडात तोकटे चक्रीवादळान समुद्रातले उदक घरा भितर येवन जनजीवन अस्तव्यस्त. चक्रीवादळाच्या पाळान 2 होडीच्या मध्ये शिरकून मच्छीमाराले मरण. यल्लापूर शहराच्या बसवेश्वर कॉम्प्लेक्सात देवू स्वीट्स अँड बेकरीक शुक्रार दिवस रात्रीन उद लागून लाखो रुपयाचे नुकसान. मे 16 तारखेच्यान सगळे वाहन संचार संपूर्ण बंद. काणकोण समुद्रात येयल्या चक्रीवादळान उदकाची पातळी वाढन किनाऱ्या लागीं आशिल्ल्या घरात उदक. आता सविस्तर खबरो. माजाळीत किनाऱ्या लागीं आशिल्ल्या मच्छीमारी भितर आतंक. समुद्रात येयल्या तोकते चक्रीवादळांच्या पाळाच्या जोरान माजाळीत मच्छीमारीले जनजीवन अस्तव्यस्त जाले आसा. सार्वजनीक लोकांत एक भयाचे वातावरण जावन आतंक निर्माण जाले आसा. पाळाच्या जोरान काही घरात उदक गेले, तशेंच ह्या पाळाच्या झटक्यान सुरक्षीत जाग्यार दवरिल्ल्या व्हडेक बीन नुकसान जावचे संभव आसा. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात नवीन लग्नाच्या अर्जेक परवानगी ना. मंत्री शिवराम हेब्बार. आतापर्यंत ज्या लग्नाक परवानगी दिल्ली आसा तेमकां 40 लोकांली परवानगी आशिल्ली. जाल्यार आता कोरोनाच्या वाडच्या महामारी लागून फक्त 20 लोकांक परवानगी मेळटली आणि हजी फुडें लग्नाच्या नवीन अर्जेक परवानगी मेळची ना. ज्या लोकांन हजी पयले लग्नाक परवानगी घेयली आसा तेमकां ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यान 20 पेक्षा जास्ती लोक येनात अशी खात्री करून दिवूं जाय. तशेंच कोविडाच्या मार्गसूची प्रमाणे लग्न जातकी ना हाचे व्हिडिओ चित्रीकरण करू जाय असे मंत्री शिवराम हेब्बार हांणी सांगला. मे 16 तारखेच्यान सगळे वाहन संचार संपूर्ण बंद. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोविड महामारी नियंत्रणा हाडतीसाठी सरकाराले प्रयत्न चालू आसा. जाल्यार ही महामारी कशीच थांबची नाव घेते ना. तशें म्हण आता आनी कठोर नियम लागू जातले असे मंत्री शिवराम हेब्बार हांणी सांगले. आणि हे कठोर नियम 16 तारखेच्यान सकाळी 10 नंतर सुरू जातले. कर्फ्यू वेळार जिल्ह्यातली सगळी वाहन संचार बंद उरतली. खासगी आणि सरकारी दोन्ही वाहनांच्या वाहतुकीस बंदी उरतली. पास आशिल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक मात्र अनुमती उरतली. तसेच वैद्यकीय आणि आपत्कालीन सेवेसाठी अनुमती उरतली. दक्षिण पूर्व अरबी समुद्रात कमी दाबाचो पट्टो निर्माण जावन ताचे वादळात रूपांतर जाले. आज काणकोण तालुक्यातले गालजीबाग, कोळंब, पाटणे, पाळोळे, आगोंद हांच्या समुद्राची उदका पातळी वाढन किनाऱ्या लागीं आशिल्ल्या काही घरात उदक गेले. कोळंब हांच्या आनंदपागी हांगेल घरात उदक गेले. काणकोण तालुक्यात काही भागात पावस पडतालो, पण ह्या पावसाक जोर नाशिल्लो. जाल्यार काही जाग्यार वादळी वारो मात्र येतालो. अरे देवा, किती घराडे भांड्या. तेमगे घराडे उदक हा रावबा जाल्ले घेवन तितून जावं तूं राव रे बड्या मागीर गेल्यार रे. अरे बाई कोट कोट बाय उदक खंय बारी आमगे आंगणा पावले. अरे डेंजर ना रे हेज्या खंय येयल्ले. अंकोला तालुक्याच्या हारवाडात तोकते चक्रीवादळान जनजीवन अस्तव्यस्त. अंकोला तालुक्याच्या हारवाडात तोकते चक्रीवादळान समुद्रातले उदक घरा भितर वचून जनजीवन अस्तव्यस्त झाले.
पाऊस ना झाला बी अरबी समुद्रात पाळाचा जोर आशिल्यान समुद्राच्या पाळाच्या झटक्यान मच्छीमाराला शेडात पुराय उदाक गेले आणि आजूबाजून बी नुकसान झाले। अंकोलच्या हरवाडात अरबी समुद्रात येयल्या तोक्ते चक्रीवादळान मच्छीमारी लोक मच्छीमारी बंद देऊन घेऊन कंगाल झाले असतात। ಚಂಡಮಾರುತ ಏನಾಗಿದೆ? ತೌಕ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಬಂದು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೋಣಿ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಇದು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಎಲ್ಲ ಅಲೆ ಬಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ತುಫಾನ್ ಆದಾಗೂ ಇಷ್ಟು ಅಲೆ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೊಡ್ತಾ ಇದೆ। ನೀವು ದೋಣಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದ್ರಿ? ಹೌದು, ಇವಾಗ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಕೆಲವರು ಬಲೆ ಹೋಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದೆರಡು ಪಾತಿ ಪಲ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸಹ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾವು। ಸುಮಾರು ಶೆಡ್ ಗಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಶೆಡ್ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇದು ಕಟ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ನೆರಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಲೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ನೀರಲ್ಲಿ। ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ರೀತಿ ಅಲೆ ಬರ್ತದ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿತ್ತು ನಮ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ನೀರಲ್ಲಿ। ಮುಂಚೆ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಚಂಡಮಾರುತ ಬಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ? ಸುನಾಮಿ ಬಂದಾಗಲೂ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾರವಾಡ ಗಾಬಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ। ಇದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವುದು। ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆನೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ, ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ನೋಡಬೇಕು ಹೆಂಗಂತ। ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಗ್ತದೆ? ಮನೆ ರೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲುಪಿದೆ, ಪಾತಿ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಪಾತಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ। ಇನ್ನೂ ತನಕ ನಾವು ಪಾತಿ ತೊಗೊಂಡು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಊರಲ್ಲಿ। ಹೆಸರು ಹೇಳಿಂದ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಿಲೀಪ್ ಬಾಂದೇಕರ್। चक्रीवादळाच्या पाळान 2 होडीच्या मध्ये शिरकून मच्छीमाराले मरण। तोक्ते चक्रीवादळाच्या प्रभावान अरबी समुद्रात भारी प्रमाणात पाळ येऊ लागलात। ह्या वेळार भटकलच्या जालीकोडी भितर समुद्राच्या पाळाबरोबर उतरला गेल्या बोटीक किनाऱ्याचेर हाडून गेलतना 2 बोटीमध्ये शिरकून एक मच्छीमाराले मरण झाले। मरण झाले व्यक्ती जालीकोडी निवासी लक्ष्मण इरप्पा नाईक वय 60। किनाऱ्याचेर लंगर गायली बोट चक्रीवादळाच्या प्रभावान समुद्रात येयल्या पाळाबरोबर उतरला गेली। त्यांना ही बोट थांबून किनाऱ्याचेर हाडतीसाठी लक्ष्मण इरप्पा नाईक हेमका समुद्रात उंच पडले। लंगर गायली बोट किनाऱ्याचेर हाडत असताना समुद्राच्या पाळान दुसरी बोट येयली आणि दोन्ही बोटीच्या मध्ये लक्ष्मण इरप्पा नाईक हेमी आदळले आणि तेमका गंभीर जखम झाली। या गंभीर जखमेत तेमगेले मरण झाले म्हण स्थळी लोक सांगतात। यल्लापूर शहराच्या बसवेश्वर कॉम्प्लेक्सात देऊ स्वीट्स अँड बेकरीक रात्रीन उद लागून लाखो रुपयाचे नुकसान व उद विद्युत शॉर्ट सर्किटमुळे चालू उरतलो असो अंदाज आसा। पावस आणि वारो आशिल्लो, 2 ते 3 वेळा लायट येयली आणि गेली। ह्या कारणाक लागून हाय वोल्टेज येवन शॉर्ट सर्किट जाले उरूं शकता। उज्यान दुकानातले सामान काउंटर सगळे जळून गेले। दुकानातल्या शटर्सांतल्यान दुकोट येवचे पळोवन दुसऱ्या दुकानदारान पोलिसांक माहिती दिली। पोलीस आणि अग्निशामक दल येऊन उद नेवच्याक यशस्वी झाले। सुदैवान व उद इतर दुकानात पसरला ना जाल्यार सगळी कॉम्प्लेक्स उज्यात जळट आशिल्ली। दुकानातले काउंटर, फ्रीज आणि इतर सामग्री जळून घेऊन लाखो रुपयाचे नुकसान झाले आसा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।